सिरेमिक आणि विट्रिफाईड टाइल्स बसवपाक रेव आणि सिमेंट वापरपाची आता गरज ना. खासा ग्रेडेड रेव सिमेंट आणि खासा पॉलिमर्स वापरून रेडी टू यूज टाइल्स एडेसिव्ह वापरात अल्कोफास्ट. विट्रिफाईड टाइल्सा खातीर अल्कोफास्ट VT, सिरेमिक टाइल्सा खातीर अल्कोफास्ट CE, ग्रेनाइट मार्बल कडप्पा बसवपा खातीर अल्कोफास्ट SA, वॉटर टाइल्स जॉइंट फिलर बसवपाक वापरात अल्कोफिल, ISO आणि गृह प्रमाणित. चड म्हायती खातीर पणजे सरस्वती मंदिराक तेकून आशिल्ल्या आमच्या अल्कोन शॉपिंग मुजरत भेट दियात वा कॉल करात. अल्कोफास्ट हे अल्कोन अनिल कोंटो एंटरप्राइजेसचे एक उत्पादन. भाभी मेरे लिए सब्जी रोटी. पंचामृता के सारे प्रोडक्ट्स जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं. आई सर्टिफाइड वेयर फूड इज फोर्टिफाइड. नमस्कार. आयच्या हेडोनात तुमकां सगळ्यांक येवकार. चवथी उपरांतचे पयले हेडोन ते तशेंच जावपाक जाय. आनीक आज तुमकां हांव सांगता, आमी सामके निसर्गरम्य अशा काणकोणच्या वाठारा भितर बसल्यात. आनीक आमचे बरोबर गेस्टय जे आसात ते म्हाका दिसता काणकोणची वाठारा बसल्या म्हणटकीर तुमकां आनी सांगपाची गरज ना. ते काणकोणचे आमदार, गोंय राज्याचे नवीन कला आनी संस्कृती, खेळां मंत्री आनी ट्रायबल अफेर्स मिनिस्टर रमेश बाब तवडकर. नमस्कार रमेश बाब, थँक्यू. म्हाका खबर आसा चवथीची गडबड चालू आसा, तरी आसतना तुमी आमकां वेळ दिलो आज. आणि हांवें सुरवात केली ती मंत्रीपदा वयल्यान सुरवात करता. आणि 3 सामकी भारदस्त खाती मेळ्ळ्यात. आनी ह्या खात्यां भितर अशें आहा की करपा सारकें खूब आसा. आनीक 2 खाती तुमी हाजे पयलीं हँडलय केल्ली आसा. एक गजाल जाली की मंत्रीपद घेतना तुमी सांगलें की आपूण सभापती पदाचो त्याग करता. जनरली कोणी मंत्रीपद मेळटना आपूण एक्झिस्टींग पदाचो त्याग करता बी अशे शब्द वापरना. तुम्ही कित्याक वापरले? नाही, हांव त्याग करता अशें म्हणलें ना. ओके, हांवें एक कन्सेप्ट कितें आसलो पयलीं की हांवें जेन्ना हाचेर सभापती पदाची धुरा घेतली, जे बरोबर 29 मार्च 2022, आनी त्या नंतर हांवें एक मायंडसेट तयार केल्लो. आनी तो म्हणजे 5 वर्सां हांव सभापती रावतलो. आनी त्या वेळाचेर हांव 365 दीस काम करतलो अशा प्रकारचें एक हांवें विधानसभेकच घोशणा केल्ली. आनी त्यानंतर हांवें सभापती पद हें कशा तरेन विधानसभेत आनी विधानसभे भायर कशा तरेन वापरूं येता असो हांवें त्या वेळाचेर प्रयत्न केल्लो. आनी तो करता करता म्हाका बरें एक ताचो एक ग्रीप आयली. आनी त्या ग्रिपीचो उपयोग हांवें मतदारसंघामध्ये विकास कामां खातीर हांवें जोरदार केलो म्हणटा येता. म्हणजे हांव आदी मंत्री आसतना सुद्दां जितली करपाक शकलो ना पळय आसा न्ही, ती विधानसभेचो अध्यक्ष म्हणून हांव करपाक शकलो. आनी त्या नंतर विधानसभे भायर जे विचार केले जायत न्ही, श्रमदामा कन्सेप्ट आसूं दी, लोकोत्सवा सारकी कन्सेप्ट आसूं दी, अनेक विशय हांवें जे कन्सेप्ट जे हाडले, त्यामुळे लोकमान्यता म्हाका ते खूब बरी मेळपाक लागली. तुम्ही स्पीकर अशी एक इमेज तयार केली. आनी त्यामुळे म्हणजे श्रमदाम तर ताका जबरदस्त ग्रीप मेळ्ळी. ताका लागून ते पद सोडटना मातशें लागलें. ते पद म्हणजे त्या वेळाच्या आदी सुद्दां, म्हणजे सोडचे पयलीं सुद्दां, म्हणजे ज्या वेळाचेर विधानसभेचें सत्र सोंपलें, लास्ट दीस हांवें मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळो आनी तुमी म्हजो मंत्री म्हणून विचार करचो न्ही अशें हांवें स्पश्टच सांगलें. हय, कित्याक म्हणजे उरलीं ती 1.5 वर्सां. आनी 1.5 वर्सां भितर एक येतलें झेडपीचें इलेक्शन, त्यानंतर येतलें म्युनिसिपालिटी इलेक्शन, आनी त्यानंतर परत थंय 2027 इलेक्शनाचो कोड जो आसा तो सुरू जातलो. काम करपाक तसो खूब वेळ आसा अशेंय ना. आनी त्यामुळे म्हणजे हांवें जें आत्तां एक अशें बरें ग्लॅमर हाडलेलें आसा त्या पोस्टा खातीर, बरें म्हाका म्हणजे बरी ग्रीप मेळिल्ली आसा. ती ग्रीप म्हाजे 5 वर्सां पर्यंत म्हाका काम करूं दी असो प्रकारे सांगिल्लें. आनी त्यानंतर जो विशय जो जालो पळय आसा, त्यानंतर की सेंट्रल आमचें नेतृत्व आसा किंवा आमचें लोकल जें नेतृत्व आसा पळय, तांकां दोगूय जाणांक भितर हांव एज एक सभापती आसले कारणान जे आसा न्ही, पार्टीच्या स्ट्रक्चरा भितर म्हणजे खूब मोठ्या प्रमाणान रावंक शकना, काम करूंक शकना. त्यामुळे एक ऑर्गनायझेशनाक कार्य करतो की आमकां पार्टीक स्ट्रेंथन ताकद हाडपा खातीर जाय अशा प्रकारचे हांचोय आग्रह आशिल्लो आनी वेल्यान आग्रह आशिल्लो. त्यामुळे म्हणजे पार्टी एखाद्या कार्यकर्त्याक जर पार्टीक जर जाय आसत जर जायत न्ही, केद्या मोठ्या पदावर आसतना सुद्दां तो वापरूं येता. त्यामुळे हांवें सांगून सुद्दां जें आसा म्हणजे हांवें म्हणलें तशें जालें ना
मागीर पार्टी हिताच्या दृश्टिकोनांतल्यान हांवें सकयल येवप अशें सगळ्याक जाणां दिसलें आनी त्यामुळे बाकीच्या पार्टीचो आदेश जो आसा फायनल आदेश आसा त्यामुळे ते मानून घेवचें पडलें आनी मागीर म्हाका मंत्री जावचें पडलें. जनरली मंत्री बी जावपाचे असले सगळे जाण हात वयर करपाक चड फुडें असतात. तुम्ही म्हणटात आपण हात सकल केलो म्हणून आणि व्हेरी क्लियरली सांगले की आपल्याक सभापती पदाची 5 वर्सां कंप्लीट करपाक जाय. दिस इज व्हेरी रेअर रमेश बाबू आणि जनरली ह्यो गजाली जायना तश्यो. आनी तुमी सांगले तो वेळेचोय मुद्दो आसा, 2 इलेक्शनां आसात, मागीर 27चो कोड ऑफ कंडक्ट आसा. हावेवर एक इंटरेस्टिंग गजाल आसा की तुमचे कडेन जी 3 खातीं आयल्यात ती वील गो वन बाय वन. सगळ्यात पयली गजाल म्हळ्यार आर्ट एंड कल्चर. आणि एक आर्ट एंड कल्चर हे खातें अशें विच इज ताचो पब्लीक इंटरफेस खूब आसता. बरोबर. ह्या लिमिटेड टायमा भितर सुद्दां कितें करपाचो विचार आसा आनी ताचे बरोबर हांव जोडूनच विचारता कारण आर्ट एंड कल्चराच्या खात्या भितर एक हॉट पोटेटो आहा. तो हॉट पोटेटो म्हळ्यार कला अकॅडमी. ह्या दोनूय विशया कडेन तुमी कशें पळयतात? नाही, एक विशय कशा हांव गेली कितलींशींच वर्सां आदर्श युवक संघाच्या निमित्यान म्हजो एक तो आदर्श युवक संघाचो मेन मुद्दो आशिल्लो संस्कृतीचें संवर्धन करप. हय. ल्हानसो विशय घेतिलो आनी तो करता 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 लोकोत्सवाच्या माध्यमांतल्यान फाटलीं 25 वर्सां ग्रामीण संस्कृतीचें खरें दर्शन म्हणजे ग्रामीण जी संस्कृती आसा तीच खरी गोंयची आयडेंटिटी आनी ताजें एक प्रकट दर्शन जें आसा न्ही हांव लोकोत्सवाच्या माध्यमांतल्यान दर वर्साक आयोजन करता आनी तें आयोजन करता आसतना की लाखांनी लोक हांगा येता आनी गोंयची संदर्भाची इमेज आसा म्हणजे गोंय म्हणलें की ड्रग्स, गोंय म्हणलें की सोरो, गोंय म्हणलें की धिंगाणा अशा प्रकारचे एक 30% जो कोस्टल भाग आसा ती म्हळ्यार गोंयची इमेज अशे प्रकारचे धारणा आसा. आनी तातूंतलें खरें जें गोंय आसा न्ही ग्रामीण भागांतलें सभ्य सुसंस्कृती गोंय आसा जे वेल कल्चर्ड गोंय आसा ते फोकसा भितर येना आनी ताजोच आग्रानुसार हांव मागीर लोकोत्सव करता आनी त्या लोकांक हांगा येतका लक्षांत येता गोंय म्हळ्यार कितें. आनी केवळ लोकोत्सवा पुरतोच न्ही हाजी रेप्लिकेशन जें आसा न्ही जे ग्रामीण भागा अशा हर तालुक्यांक खरे भागांक जावपाक जाय. आनी तुमी म्हणटात खातें जरी नवीन असलें तरी विचार नव न्ही म्हणून. बरोबर बरोबर म्हजे काय विचार नव न्ही तो कारण हांव ती जगता इतलीं वर्सां आनी त्यामुळेच तें म्हाका तें खातें म्हजे कडेन आयलें अशें. कला अकादमी कडेन कशें पळयतात? हॉट पोटेटो न्ही हॉट पोटेटो जर विशय तो विशय हांव एज ए सभापती आसतना हांव पळयला. बरोबर. म्हणजे विधानसभेक ताजी चर्चा साधक बाधक सगळ्या प्रकारची चर्चा जाली आनी म्हाका दिसता की जरी आमी आमदार असले मंत्री असले जाल्यार तूं हॉट पोटेटो असो अशाचो विशय ना. तो जर विशय टेक्निकल जे लोक आसा पळय न्ही की तांचेर आसा खरें म्हळ्यार म्हणजे कलाकाराच्या दृश्टिकोनांतल्यान टेक्निकल टीम किंवा एखादें इन्फ्रास्ट्रक्चर आसपाक जाय त्या इंजिनियर बाकी सगळे आनी तें करपा खातीर आसा न्ही PWD खातें किंवा GSID सारके अशे टेक्निकल लोक आसता. त्यामुळे आमी तातूंत भितर खूब वचपाची आवश्यकता आसा अशें दिसना. आनी तें जर म्हाका दिसता त्यो गजाली तांचेर जर सारकी सोडले आसत जर जायत न्ही जाल्यार त्यो विशय केन्ना आंगलट येवंक शकना. म्हणजे हाजे पयलीं हांव म्हणजे 4 पोर्टफोलियो आसा जवळ मोठे पोर्टफोलियो हांव सांबाळले आनी त्या वेळाचेर आमचे लुसोफोनिया गेम बाकी सगळे त्या वेळाचेर म्हाका 40% इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा न्ही तें हांव स्पोर्ट्स मिनिस्टर आसतना तेन्ना जालें. त्या वेळाचेर म्हाजेर केन्नाच अशा प्रकारचे चिकलफेक किंवा अशें केन्नाच येवंक ना कारण ती जबाबदारी. तुमी आतां ही सगळी साधक बाधक चर्चा विधानसभेत आयकल्या भायर आयकल्या सगळें पळयलां. तुमकां कितें दिसता की कला अकादमी वादग्रस्त विशय कित्याक जाले? न्ही म्हाका दिसता की वादग्रस्त विशय जावपा फाटले हेतू आसा न्ही की त्या वेळाचेर मंत्र्यान केल्ली विधानाय ती हें आयली म्हणजे ताजो संबंद जो आसा न्ही ताजमहल किंवा शाहजहान हाचे कडेन म्हणजे काय विशय आसा न्ही ते बेठेच आंगल ओडून घेतल्या सारके विशय आसा. तेजे वेवस्थीत जर त्या टेक्निकल टिमी कडेन त्या मनशा कडेन जर सोडिल्ले आसतलेत न्ही जाल्यार म्हाका दिसता ते विशय इतले मोठे तूं म्हणटा तशें हॉट केक आनी ते सगळे विशय ते जावंक शकनासले. तुम्ही म्हणटात कला अकादमी बांदप हें PWDचें काम, चलोवप हें आर्ट एंड कल्चराचें काम. बरोबर. सो बांदपाच्या विशया भितर बांदता त्या लोकां कडच्यान सारकें काम करून घेवप हो तुमच्या मंत्रालयाचो आवाज सध्या. चलोवप कशें डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ कला अकॅडमी हें तुमचें रेग्युलर गजाल. बरोबर. सर एक गजाल हातूंत भितर मुद्दो विचारचें दिसता कारण आर्ट एंड कल्चर जालो जाल्यार ताका कनेक्टेड जो विशय येता तो म्हळ्यार स्पोर्ट्साचो.
स्पोर्ट्साच्या बाबतीतूय आज असोसिएशन्सा कडेन आमी उलयतात किंवा बाकीच्या कडेन उलयतात, एक मातशी उदासीनता आसा. कित्या लागून आसा आनी ही पयस कशी करतले? पळय, एक गजाल विचार करपाक जाय की स्पोर्ट्सा सारको विशय म्हणले काय न्ही की ताका भरपूर पयशांची आवश्यकता आसा. भरपूर पयशे म्हणजे इतले असोसिएशनां जर चलयतलीं जाल्यार तितल्याच प्रमाणे ताका चलोवपा खातीर आर्थीक सहाय्य फंडींग ताका दिवचें लागता. आनी त्यामुळे हाजे पयलीं हांव सुद्दां जेन्ना स्पोर्ट्स मिनिस्टर आशिल्लो त्या वेळाचेर म्हणजे सगळींच असोसिएशनां ती त्या धर्तीचेर काम करता अशेंय ना. आनी केन्ना केन्ना ते आसा न्ही ते युटिलायजेशन दिल्ले पयशांचे टायमार दिना असो विशय आसा. ह्या सगळ्या विशयांची जबाबदारी सगळ्यांची आसा. म्हणजे पयशे दिवप जे आसा न्ही सरकारची जबाबदारी आसा. असोसिएशनांनी आपले पयशे दिल्ले पयशे आसा न्ही ते योग्य पद्दतीन ताजे युटिलायजेशन दिवप तेंय म्हत्वाचें आसा. आनी तातूंतल्यान प्रोडक्टिविटी दिवप जी अत्यंत म्हत्वाची आसा. आनी त्यामुळे ह्या सगळ्या भितर फॅक्टरांचो अभ्यास करून आसा न्ही जे खऱ्या अर्थान जे काम करता पयशे मेळपाकच जाय आनी तातूंतल्यान जर स्पोर्ट्स ग्रो जाता जाय. आनी त्यामुळे ह्या सगळ्या खातीर म्हणजे केन्ना केन्ना अशें काडून पयशे दिवपाकय मेळना. म्हणजे ताजे एक योग्य प्रकारचो खंय तरी बाबा सगळ्या असोसिएशनाक बसून जे आसा न्ही की तांची चर्चा करून बाबा ती चर्चा अंती जी आसा न्ही खरेंच कोण काम करता आसा न्ही ताका योग्य दिवपाक जाय. तिसरी म्हत्वाचें खातें तें म्हळ्यार ट्रायबल अफेर्स. आनी ह्या खात्याचेर तर भरपूर वाद जालो, राजकारण जालें. आमी त्या सगळ्या गजालींचेर उलोवया. जेन्ना रमेश बाब सुरवात जाली ही ती प्रेरणा दिनाच्या तेन्नाच्या मंत्र्यांच्या भाशणांतल्यान तुमी जेन्ना तें भाशण आयकलें तुमकां कितें दिसलें? बिकॉज देर वर टू आस्पेक्ट्स टू इट. एक ते खातें मुख्यमंत्र्या कडेन आशिल्लें, ताजो कारभार सारको चलना. आनी एक दुसरी गजाल इवन असो एक रेफरन्स आयलो किंवा एक इंडिकेशन आयलें की बाबा हांगा काम करतना सुद्दां कितें तरी फायली क्लियर करपा खातीर दिवची पडटा, घेवची पडटा. वेन यू हर्ड दीस आनी तुमी हें खातें सिन्स इन्सेप्शन सांबाळिल्लें, वॉट वॉज युअर रिएक्शन? पळय, एक गजाल लक्षांत घालपाक जाय की सरकाराचो एखादो भाग जेन्ना उरता, एखादो आमदार आसता, एखादो मंत्री उरता आनी तातूंतलो मुख्यमंत्री आसा न्ही तो सरकाराचो प्रमुख आसा. आनी सरकाराचो प्रमुख आसतना दुसरें म्हणटा कशें की खुद्द ट्रायबल वेलफेअर खातेंच जेन्ना एखाद्या मुख्यमंत्र्याक आसता त्या वेळाचेर अशा प्रकारच्यो गजाली जावपाक जायना. कारण म्हाका तरी दिसता आज हांव स्पिकर आशिल्लो, म्हाका केन्नाच खंयच्याच डिपार्टमेंटा संदर्भात काम करता आसतना मुख्यमंत्र्यान केन्नाच म्हाका अपॉयंटमेंट दिली ना, ताजेर चर्चा केली ना, ताजेर योग्य निर्णय जालो ना अशें चुकून सुद्दां म्हाजें केन्नाच जावंक ना. म्हणजे 100% आमचें कम्युनिकेशन आसले कारणान आसा न्ही ताका निर्णय केला आनी त्या वेळार हांव म्हजें काम करतना बरो स्मूथ हॅप्पी आशिल्लो. आनी अशा वेळाचेर की त्या वेळाचे मंत्री आसा गोविंद गावडे की ताकाय अडचणी येवपाक ना. तो तर थंय कॅबिनेटाचो मंत्री आशिल्लो, ताका त्यो अडचणी येवपाक जायनाशिल्ल्यो. आतां कित्याक आयल्यो कशी जाल्यो त्यो म्हाका खबर ना, पण ते येवंक जायनाशिल्ले. जर म्हाका येना जाल्यार ताका कित्याक येवंक? तो खुद्द जर एक सरकारांतलो भाग कॅबिनेटाचो मंत्री आनी कॅबिनेटान मंत्री आसतना ते केन्नाय बसूंक शकता, चर्चा करूंक शकता आनी ताजेर खंय तरी निर्णय त्या वेळार येवपाक जाता. म्हणजे अशें पब्लिकली ताजेर हें जावपा सारकें भाश्य जावपाक जाता आशिल्लें. सो भाश्य जालें, ताजे उपरांत भरपूर राजकारणय जालें. थंयच्यान पयलीं तुमी जशी सांगिल्ली ती वेगवेगळी स्टेटमेंट्स आशिल्लीं, तातूंत भितर शाहजहान, ताजमहाल ती सगळी आशिल्ली. आनी मागीर हें जातकीर तें राजकारण सामकें पिकाचेर पावलें. बरोबर. आनी तातूंतल्यानच फायनली तांकां मंत्रीपदा वयल्यान दिवचें पडलें. त्या दिसा सावन ही चर्चा सुरू जाली की यू आर कमिंग इन. तुमी मिक्स सिग्नल दिताले, आमी सुद्दां तुमचे कडेन उलयताले तेन्ना तुमी मिक्स सिग्नल जे तुमी मान्य करतात की आपल्याक रावपाक जाय आशिल्लें, आपल्याक सहज येवपाक जायनाशिल्लें. एक फॅक्टर तातूंत भितर येतालो तो म्हळ्यार जेन्ना एक ट्रायबल कम्युनिटीचो मंत्रिमंडळांतल्यान भायर वता तेन्ना दुसरे तितलेच पावरफूल नांव आनी फेस मंत्रिमंडळा भितर येवचे. सो तुमी कांय दिसा पयलीं उलयतना म्हळें की आय एम नॉट अ रिप्लेसमेंट म्हणून. हें तुमी स्पश्टपणान सांगलें. अशें तुमी कित्याक म्हणटात? कारण पक्ष पळयतना खूब फावटी ह्यो रिप्लेसमेंट्स पळयता. पक्षाक ते सोशल इंजिनियरींग करचें पडटा. तुमी स्पश्टपणान सांगलें दीस इज नॉट अ रिप्लेसमेंट. कित्या खातीर? न्ही, एक कशें आसा की हांव गेले अनेक वर्सां ह्या ट्रायबल मुवमेंटाक आशिल्लो आनी सुरवातीक तर हांवें स्वताक तें मारून घेतलें. कारण ते विशय त्या वेळाचेर अत्यंत म्हत्वाचे आशिल्ले. त्या वेळाचेर स्टेटस दिवप हो अत्यंत म्हत्वाचो विशय आसलो.
तो माझे काणकोणांतल्यान म्हज्या आदर्श प्रसंगात म्हजे कडच्यान सुरवात जालो. आनी त्या नंतर 2005 उपरांत जर जे आसा न्ही, जेन्ना काँग्रेस सरकार आशिल्लें, की त्या वेळाचेर सुद्दां जे स्टेटस मेळ्ळे उपरांत सुद्दां ज्यो गजाली जावपाक जाय आशिल्ल्यो त्यो जाल्यो ना. आनी त्यामुळे आमकां बार्देच्या आंदोलन पर्यंत जो प्रवास आमकां सगळ्या गोंयकारांक खबर आसा. बरोबर. तोय जालो. आनी ताजें नेतृत्व म्हणजे अर्थात म्हजे कडेन मेजर जबाबदारी म्हजी आशिल्ली. कारण जो काणकोण, केपें आनी सांगें ह्या भागांतले कार्यकर्ते आसा न्ही, जर तें आंदोलन जरी गोंय पुढे जालें जाल्यार तो काणकोण, केपें आनी सांगें ह्या भागांतले आसा न्ही रोल जवळ 75% रोल आशिल्लो कार्यकर्ते. त्या वेळाचेर केपेंतल्यान प्रकाश वेळीप आशिल्लो आनी हांगच्यान हांव आशिल्लो. म्हणजे त्या वेळाचेर हांव आमदार आशिल्ले कारणान जे आसा न्ही की ह्या सगळ्याची स्ट्रॅटेजी बाकी सगळ्या ज्यो जाताल्यो त्यो म्हजे बुजार आशिल्ल्यो, अर्थात काणकोणच्यान आशिल्ल्यो. की त्यामुळे ताजे नंतर म्हाका लक्षांत आयलें की हे सगळे गजाली घेतकच की हांगा काणकोण भागांक जवळ जवळ 30% लोक ट्रायबल आसा, बाकी सगळे नॉन ट्रायबल आसा. लोकांक दिसतालें कशें की रमेश तवडकर फक्त ट्रायबला पुरतेंच काम करता. तातूंतल्यान मध्यंतरी 2017 ते 22 पर्यंत जो हांव काळ पळयलो की किंवा ताजे पयलें 12 ते 17 पर्यंत आसा मंत्री आसतना ट्रायबल वेलफेअर मंत्री पद म्हजे कडेन आयलें. आनी त्या डिपार्टमेंटाक न्याय दिवपाक ज्यो हांवें 20-22 योजना काडल्यो आनी त्यो लॉन्च केल्यो आनी जश्यो त्यो डिक्लेअर जाताल्यो, लोकांक फील येतालो कशें रमेश तवडकर ट्रायबला पुरतेंच काम करतालो. त्यामुळे ह्या सगळ्या गजालींतल्यान म्हाका 2017च्या उपरांत जे आसा तें नुकसान जालें की लोकांनी म्हाका लेबल मारून दवरता, राजकीय फटको बसलो. आनी त्यामुळे हांवें एक ठरयलें की हांवें सभापती जातकीर हांवें ठरयलें की सर्वसामान्य जनतेचे सगळे म्हणजे केपें पासून काणकोण पासून सगळ्या लोकांचें काम करता. इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग सर. हांव जस्ट विस्कटावणी करून इतल्याच खातीर विचारता की हे म्हाका तुमी जो थॉट मांडटात हो खूब इम्पॉर्टंट थॉट आहा. तुम्ही म्हणटात की आपूण एका कम्युनिटींतल्यान येता, पूण आपूण फक्त एका कम्युनिटीचो आमदार कशें वागना आनी वागप न्ही. बरोबर. यू आर व्हेरी क्लियर ऑन. बरोबर, सामकें. आनी त्यामुळेच म्हाका दिसतालें. आनी त्यामुळे म्हजें हांवें सभापती पोस्ट आसतना क्रिश्चन आसूं दी, हिंदू आसूं दी, बाकीचे नॉन एस टी आसूं दी, ह्या सगळ्या लोकांचे श्रमदान कन्सेप्टांतल्यान हांव भितर घुसलो आनी सगळ्या पेडणे पासून जे काणकोण पर्यंत जे आसा लोकांनी म्हाका एक्सेप्ट केलें. आनी त्यामुळेच म्हाका दिसतालें कशें आमकां परत ह्या हातूंत सगळ्या जे हातूंत हांव गुच्छ न्ही आनी जेचे मुळे जे आसा म्हाका एक सामाजीक नुकसान जाता अशें म्हाका दिसतालें. आनी म्हणून गोविंद गावडे ट्रायबल मंत्री काडले म्हणून म्हजें रिप्लेसमेंट करप जे आसा न्ही ही बरोबर न्ही. ही म्हजी भुमिका हांवें त्या वेळाचेर हांवें मांडली. खूब मोठो मुद्दो मांडटात सर. कारण तुमी म्हणटात की रिप्लेसमेंट न्ही कित्या खातीर. यू आर नॉट ओन्ली सेईंग अबाउट ST टू ST रिप्लेसमेंट. तुमी म्हणटात की आपूण फक्त ST लिडर न्ही, आपूण सगळ्या कम्युनिटींचो लिडर, आपूण सगळ्यांचो आमदार, आपूण सगळ्यांचो मंत्री. ताका लागून दीस कॅनॉट बी कॉल्ड एज रिप्लेसमेंट. म्हाका खूब आनंद जाता आज म्हजे कडेन म्हजे फॅन किंवा म्हजे बरोबर काम करपी ST पेक्षा नॉन ST चड आसा पेडणे पासून काणकोण पर्यंत. आज जर पळयलें न्ही फाटल्या वर्साची आमी भगवान बिरसा मुंडाची रॅली जर पळयली जर जायत न्ही म्हणजे पेडणे सारक्या भागांक ट्रायबल लोक ना, बिचोली सारक्या भागांत ट्रायबल लोक ना, बार्देस सारक्या हांगा ट्रायबल लोक ना. पण त्या लोकांनी सुद्दां त्या वेळाचेर म्हणजे हांवें जो एक विचार मांडलो की भगवान बिरसा मुंडा केवळ ट्रायबल लिडर न्ही जाल्यार तो आमचो भारतीय स्वातंत्र्याचो एक आयकॉन, लोकनेता. म्हजी ही भुमिका सगळ्यांनी मानून घेतली आनी म्हाका दिसता जवळ जवळ 10,000 लोकांनी बायक रॅली म्हणजे अवेरनेस करपाचें कोणाच्यान आनी जवळ जवळ 2 लाख लोकां पर्यंत आसा आमी वचूंक शकले. आनी ते म्हाका दिसता ह्या सगळ्या मुवमेंटाक आसा न्ही ट्रायबला पेक्षा नॉन ट्रायबल लोकांनी जे आसा न्ही की म्हाका सपोर्ट केलो. आज सुद्दां जे आसा न्ही श्रमदान सारक्या कन्सेप्ट जो व्हरतलो आसा न्ही की ट्रायबला पेक्षा जे आसा न्ही तितलेच पटीन जे आसा म्हाका नॉन ट्रायबलचे लोक आसा न्ही की पेडणे पासून सबंद गोंयभर आमी सपोर्ट करता दिस पडटा. आनी त्यामुळे ताजो म्हाका गर्व आसा की केवळ हांव ट्रायबल म्हणूनच रावलो आसतालो जात न्ही हे सगळें करप शक्य जायनाशिल्लें. शक्य नाशिल्लें. एक गजाल सर जी जाता की आतां उटाच्या संदर्भात जेन्ना विधानसभे भितर तुमी आतां आसतना थंय चर्चाय जाली, थंय कांय सरकाराचेर गंभीर आरोपूय जाले की उटाक सद्याक टार्गेट करप चल्लां आनी बिकॉज दे सपोर्टेड गोविंद गावडे ड्युरींग हीज आउस्टर फ्रॉम द कॅबिनेट. तुमी संघटने कडेन पयलीं संलग्न आशिल्ले, आज गॅप आसा. हे जेन्ना आरोप तुमी आयकतात, तुमी तेन्ना सभापती म्हण आशिल्ले, आज तुमी ना, आज डिपार्टमेंटच तुमचे कडेन. तुमी ह्या आरोपा कडेन कशें पळयतात? ह्या आरोपा कडेन पळयत आसतना काय ते आरोप
ते त्या रोगान तथ्य ना अशें म्हाजें सुद्दां म्हणणें आसा. म्हणजे आनी ह्या सगळ्या गजाली करता आसतना एक गजाल लक्षांत दवरात की उटा ही संस्था 2004 जरी संस्था सुरू जाली तेव्हा ती संस्था सुरू करता आसतना म्हणजे म्हजो रोल कांयच नाशिल्लो. आनी त्या नंतर एखादी संस्था जे विशय जावन फुडें व्हरपा खातीर आसपाक जाय म्हणून त्या वेळाचेर आमदार आशिल्ले कारणान 2005 हांव आमदार आसा आनी त्यामुळे ते विशय फुडें व्हरपा खातीर खंयची तरी संस्था जाय. त्यामुळे हांव त्या वेळाचे भितर सरलो आनी 2012 पर्यंत जे आसा न्ही हांव तांचे बरोबर आसा. आनी मागीरच्या काळांत तांच्यान म्हाजें पटलें ना केन्नाच. म्हणजे प्रत्येकाचे विचार वेगळे आसूंक शकता न्ही. म्हणजे काम करतलो मनशाक ताच्याच बरोबर कोणाचे आरोप करून थंय रावची पेक्षा कितें आसा न्ही. पटना आसता मार्ग धरपाचो. हांवें त्या वेळाचेर सांगलें की म्हज्यान तुमच्या तात्वीक दिवसां पडचें ना. पण एज ए मनीस म्हणून जे आसा न्ही म्हणून समाजाचे लिडर म्हणून जे आसा न्ही आमी उलोवपाक किंवा बाकी चर्चा करपाक हरकत ना. पण कामाची दिशा आसा न्ही हांव म्हजी दिशा बदलली. आनी त्या वेळाचेर हांवें 2012 तांचे संबंद तोडलो आनी कांय वेळाचेर कठुताय ना फुडें हांवें अशेंय सांगलें की कांय लोकांच्या सावलीक सुद्दां म्हाका रावपाची म्हजी स्वताची इच्छा ना म्हणून त्या विशया संदर्भात हांव भायर सरलो. आनी त्या वेळाचेर बरेय तांचे संदर्भांत हांवें केन्ना क्रिटिसायज करूं ना आनी तांचे संदर्भांत बाबा हांव विचारमंथन करपा खातीर फुडें भितर गेलो आसा अशें केन्नाच ना. त्यामुळे म्हाका दिसता की गोविंद गावडे स्वताक मंत्री आसल्या कारणान आसा न्ही आनी इतले आसून ते सदांच सांगताले की मुख्यमंत्र्याचे अत्यंत लागींचे दोस्त खूब जवळचे म्हणटा जवळचे दोस्त म्हणटा आनी कॅबिनेटांतले मंत्री म्हणटा तेव्हाचे अशा प्रकारचे आरोप हे करपाची गरजूच नाशिल्ली. कारण ती चर्चा सादर जर एखाद्या त्या संस्थे संदर्भात जर कितें विशय आज तुमकां दिसना की सरकार उटाक टार्गेट करता म्हणून? म्हाका दिसना इतल्या खातीरच की जे विशय म्हाका जरी लागना आसत जर जायत न्ही त्या विशयात सोसायटी मध्ये कितें चल्लां आनी कशें तरी चल्लां हाजी जाणीव म्हाका आसा. आनी त्या संदर्भांतली मध्यंतरीच्या म्हणजे विधानसभेच्या हाचेर म्हणजे जो विशय उठा संदर्भात डिस्कशनाक आयलो ताका मान्यता हांवें दिवपाली म्हणून त्या वेळाचेर म्हाका चड थंय भितर वचचें पडलें. हांवें मान्यता दिली आनी म्हणजे नासा जाल्यार म्हाज्यान ताका अलाव करनासतना रावपाक जाता आशिल्लें. सरकाराक जर कितें करपाक आयल्यार अलावच करनासतना रावपाक म्हणून त्या वेळाचेर म्हणजे मुख्यमंत्र्यान सुद्दां जे आसा न्ही ताजेर आपलें योग्य प्रकारचें उत्तर दिल्लें आसा म्हाका दिसता. आनी त्यामुळे म्हाका दिसता की सरकार टार्गेट करता अशें म्हणून म्हणप हें बरोबर न्ही अशें म्हाजें. एक सर प्रश्न आसा जो खूब जाण विचारतात एक ट्रायबल वेलफेअर मिनिस्ट्रीच्या बाबतींत विचारतात की इट्स व्हेरी इंटरेस्टिंग कारण तुमी आज मंत्रिमंडळात आयल्यात म्हणून हो प्रश्न विचारता की अशी न्ही की एसटी समाजाचो मंत्री कॅबिनेटान आशिल्लो गोविंदबाब गावडे आशिल्ले पूण मुख्यमंत्र्यान तें खातें स्वता कडेन दवरलें. ज्या खिणाक रमेशबाब तवडकर कॅबिनेटाक आयले ते खातें काडून तांणी रमेशबाब तवडकराक दिलें. हें कशें कित्याक घडलें? आतां हो तो विशय आसा मुख्यमंत्र्याचो आनी तो विशय आसा पार्टीचो. म्हाका दिसता 2017 ते 22 पर्यंत हें खातें गोविंद गावडेन सांबाळिल्लें आसा. आतां त्या वेळाच्या सरकाराक पार्टीक कसो विशय जालो तें म्हाका खबर ना की हांव 2022 आसा बरोबर आनी 2022 नंतर तें खातें मुख्यमंत्र्यान आपल्या कडेन दवरलें आनी आज तें खातें म्हाका म्हाजे कडेन दिल्लें आसा की त्या वेळाचेर म्हणजे आजूय म्हणजे पार्टी भितर आनी बाकीच्या सगळ्यां भितर जे आसा चर्चा जाता की त्या खात्याक जर आसा न्ही म्हणजे बरो न्याय दिल्लो आसा जर जायत न्ही 2012 ते 2017 पर्यंत जे आसा न्ही ताजें स्ट्रक्चरूच नाशिल्लें. आनी हांव सांगता म्हणे गोवा भरचे ट्रायबल लोक जे सांगता की ज्यो योजना ज्यो सादारणशे 20-22 योजना ज्यो जाल्यो त्या वेळाचेर अर्थात त्या वेळाचे मुख्यमंत्री मनोहरभाई पर्रीकर हांचे म्हाका जबरदस्त सपोर्ट आशिल्लो म्हणजे हें काम करपा खातीर. आज सर खातें तुमचे कडेन आसा आनी एक उटा सारकी संघटना आसा तांचे बरोबर काम करचें पडटलें. फाटीं फुडें जातलें कितें? नाही यू आर ओपन? नाही म्हजें म्हणणें आसा इतलें आसा की हांव इतलो ओपन आसा की आनी हांवें तर एक असो ध्यास घेतलो आसा टार्गेट घेतलो आसा पळय कशा श्रमदामा सारके कन्सेप्ट आसा सरकारची मदत नासतना सुद्दां की देशभर गाजता आनी त्यामुळे जर एखाद्या समाजाच्या हिता खातीर जर सरकाराच्या मतीन एखाद्या एनजीओच्या मतीन जर बरें जाता असं जर जायत न्ही त्या वेळाचेर म्हाका सगळ्या लोकांक बरोबर घेवन वचपाची मेळटली आसा. म्हणजे कोणाकच म्हाका हेवे देवा आनी अशें करपाची म्हाजी स्वताची इच्छाच ना. तुमी फाटीं फुडें जावचे ना, अजिबात फाटीं फुडें जावचे ना.
एक स्वर आज असा, कारण हो प्रश्न खूप जाण विचारतात, कारण यू आर वन ऑफ द टॉलेस्ट एसटी लिडर्स इन द स्टेट. गोविंद बाब गावडे आसात. बिटरनेस आसा आज, आनी तातूंत भितर हे बिटरनेसाक आतां आज एक राजकीय पार्श्वभूमी आसा. ते कॅबिनेटांतल्यान भायर गेले, तुमी कॅबिनेटा भितर आयले, हो बिटरनेस आसा आज. नाही, बिटरनेस आसा म्हळ्यार कशें की तसो पळयलो जर जायत न्ही, गोविंद गावडे आनी म्हजो संबंद जो आसा न्ही खूब लागीं आशिल्लो. म्हणजे 2000 आमी 7 नंतर 12 पर्यंत आनी 12 नंतर सुद्दां हांव जो मंत्री आशिल्लो त्या वाचेर सुद्दां जे आसा न्ही हांवें एज ए म्हज्या आंदोलनाचो प्रोडक्ट म्हणून जे आसा ताका सांबाळून घेवपाचो खूब हांवें प्रयत्न केलो. पण केन्ना केन्ना कशें आसता की ताजो जरी तो स्वभाव जरी नासलो, ताजे बरोबरचे जे लोक आसता पळय आसा न्ही, की ताका म्हजे लागीं रावप किंवा बाकी सगळ्या बरोबर आसा तें तांकां पटनाशिल्लें. आनी त्यामुळेच म्हाका ती हो डिफरन्स आयिल्लो आसा आनी ती दरी वाडत गेली. आनी त्यामुळे हो जो आमचो बिटरनेस म्हणटा पळय आसा न्ही तो दिसपडटा. आनी त्यामुळे हांवें जरी कितलें जर ना म्हणलें जाल्यार जो फॅक्ट आसा तो आसाच न्ही रे, तो मानपाक जाय आमी. बरोबर. आज तो आसूंक नाका आशिल्लो, पूण तो ती वस्तुस्थिती आसा. ते बिटरनेस ही आज वस्तुस्थिती जाल्या. केन्नाय रिकन्सिलिएशन सर जावपाक शकता, कारण तुमी अशे एसटी समाजाचे 2 टॉलेस्ट लिडर्स, आनीक आज तुमी एकाच पक्षां आसा. फाल्यां कितें जातलें कोणाक खबर ना, बट आयचे घडयेक तुमी एकाच पक्षां आसा. कॅन देर बी रिकन्सिलिएशन, काय तुमकां त्या वाटेन वचपाचेंच ना? कशें आसा, हांवें बऱ्याच वेळाचेर सांगलां कशें आमकां तात्वीक दृश्टिकोनांतल्यान ज्या लोकांक जर म्हणजे वैचारीक मतभेदांतल्यान तांकां बाजूक रावपाचें आसा, क्रिटिसिजम करपा आसा जर जायत न्ही. म्हणजे फाटल्या वेळाचेर म्हाका दिसता 2017 ते आमी 22 पर्यंत पळयलें. आतां नंतरच्या काळांत पळयलें जे कांय थोडे लोक आसा न्ही म्हणजे चिकलफेक करीत आसताले. आनी त्यामुळे हांवेंच थारिल्लें की ताजे पासून पयस रावप. म्हणजे त्यामुळे कोणेय म्हाजेर चिकल मारपाचो विशय ना. म्हणजे पयस रावला आसा जायत चिकलफेक करपाक ना. शाब्दीक जे आसा न्ही वादावाद जायत आसता. म्हणजे हांणी तशें उलयलें तांणी तशें उलयलें. हांवें आतां पर्यंत जे आसा न्ही खंयच्याच म्हणजे उटाचे आसूं दी, गोमंतक गांवड मराठाचे आसूं दी, प्रकाश वेळपाचे आसूं दी किंवा गोविंद गावडेचे आसूं दी, आज तुवें म्हजो खंयच्याच प्रकारचो स्टेटमेंट म्हणजे काम आनी हांव आनी हे सगळ्या प्रकारचे आमचे कार्यकर्ते जे आसा म्हणजे शमनामाचे कार्यकर्ते आसात, राजकीय क्षेत्रांत सामाजीक क्षेत्रांत काम करणारे कार्यकर्ते आसात, म्हजे काणकोणची जे कार्यकर्ते आसा हांकां सगळ्यां बरोबर जे आसा न्ही म्हाका ह्या सगळ्या गजालींचेर विचार करपाक वेळच ना. रिकन्सिलिएशनाच्या वाटेर वचपाची इच्छा ना आयच्या घडये? नाही, जावची ना अशें ना म्हणना, पूण ते कांय जाणांक तुमी डेलिबरेट प्रयत्न करचे ना? हांव प्रयत्न करचो ना. कारण कशें आसा एक म्हणजे हाजे मनस्ताप जो आसा न्ही हांवें खूब भोगला. म्हणजे 2012 पर्यंत म्हाजेर जे लोक अशे म्हणजे पार्टी पासून भायर उरले, म्हणजे आंदोलनाक आशिल्ले, बरोबर, तांकां दिसतालें कशें आमकां अनेक जाणांक आसा न्ही. म्हणजे हांव 2012 मंत्री जालो तेन्ना ते पावर जो आसा काडून हांवें दिवपाचें. हांव पावर काडून दिवपा सारकी म्हजी स्थितीच नाशिल्ली न्ही. म्हणजे हांव दिवंक शकना. पार्टी एक स्ट्रक्चर आसता, सरकार म्हणून एक स्ट्रक्चर आसता न्ही. बरोबर. तांकां कांय जाणांक दिसतालें आसूं येता. म्हणजे कांय लोक दुसऱ्या पक्षांक उरले, बट दुसऱ्या पक्षांक आसतकच सुद्दां जे आसा न्ही हांव म्हणजे त्या वेळाचेर शक्यच ना. ते पार्टीचे एक स्ट्रक्चर आसता, सरकाराची एक थोडी पॉलिसी आसता. त्यामुळे त्या वेळाचेर साकून म्हजे आरोप करपाक सुरवात केल्ली. पूण हांव त्या वेळाचेर खंयच्याच प्रकारचे तांकां उत्तर दिवना. आनी त्या नंतर 2022 उपरांत 2017 उपरांत हांव सत्तेंतल्यान भायर उरलो. म्हणजे कांय जाणांक दिसलें रमेश रोको आतां सोंपलो ह्या भुमिकेन. हे सगळे प्रकारचे विशय आसा न्ही हांव सोंसत आयिल्लो आसा. त्यामुळे ह्या सगळ्या गजालींनी अनुभव घेवन जे आसा न्ही कांय लोकांच्या पासून पयसूच रावप जे आसा न्ही हें शाणेपण आनी शांतपणे काम करप म्हणजे ती भुमिका घेवन आज पर्यंत हांव हांगा पावलो. सर म्हजो फायनल प्रश्न तुमकां, जेन्ना 2027 आमी उलयतात आनी एसटी आरक्षणाचेर उलयतात, आज पक्ष क्रेडीट घेता बील पास केलें म्हणून, वॉट इज द रियलिस्टीक डेट? 27 काय 32? पण एक गजाल लक्षांत दवरपाक जाय, म्हणजे ज्या तरेन खरें आमी ह्या सगळ्या जी प्रोसेस जाली पळय आसा न्ही, म्हणजे ज्या तरेन बील पास जालें पळय आसा न्ही, त्या खरें आमी माननीय पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी ताका आमी ताजे आभार मानपाक जाय. तशेंच आमचे अमित शाहजी तांकांय मानपाक जाय, पार्टीक मानपाक जाय, आमी ट्रायबल वेलफेअर खात्याचे मंत्री तांकांय मानपाक जाय. आनी त्या वेळार आमचे गोंयची जे एकंदर नेतृत्व आसा, मुख्यमंत्री आसून जी पार्टी आसा न्ही, आनी जर एक बाबा नेगेटीव विचार केल्लो जाल्यार ते जायनाशिल्लें. आनी त्या नंतर लोकसभेक येवप, राज्यसभेक येवप, तें आनी लॉ डिपार्टमेंटांतल्यान तातूंत बाकी सगळे जे मान्यता दिवप जे आसा न्ही, हे सगळे जे प्रोसेस पळयले जर जायत न्ही जाल्यार
भारत सरकाराचो किंवा पार्टीचो एक सकारात्मक दृष्टिकोन हांगा ट्रायबलांक एसटी स्टेटस दिवपाक जाय, ही तत्व मान्यता दिल्ली आसा. 27 काय तातूंतल्या 2 गजाली आसा. हय. समजा इलेक्शन कमिशनान जर 2011ची सेन्सेस जर मानली जाल्यार 27 जावपाक शकता. जर 27 जर ती 2000 सेन्सेस मानली नासत जायत ती सेन्सेस जावपाक वेळ वतलो जाल्यार 32 जाल्यार 32 जातले. सर म्हाका खबर आहा 34च्या मुहूर्ताचेर आमी बसल्यात आणि तुम्ही नवीन खाती घेतल्यात, तरी आसतना वेळ काडलो आणि बरें दिसता की इतल्या निसर्गरम्य वाठारा भितर बसून आमी ही मुलाखत केली. सदाभिशेनच सामके मनमेकळेपणान जापो दिल्यो. येस, एब्सोल्यूट प्लेजर टॉकिंग टू यू. थँक्यू.